नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. देशांतल्या पयल्या पर्पल फेस्टाचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले उक्तावण. कर्नाटकात चलपी म्हादयाच्या उदकाच्या बेकायदेशीर डायव्हर्जनाच्या कामाक स्थगिती हाडपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयांत वतले गोंय सरकार. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या माहिती. गोंयचे पर्यटनाक लागपी 90% वस्तू अजूनय करच्यो पडटात आयात. गोंय स्वयंपूर्ण जावपाची अजून आसा गरज, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. गोयच्या आर्थीक स्थितीचेर मुखेलमंत्र्यान काडची श्वेतपत्रिका. गोवा फॉरवर्डाची मागणी. दवर्लीच्या बेकायदेशीर घरांविशीं राजकारण तापता. बेकायदेशीर घरांक नंबर दिवपाक बाबून हाडचो न्ही दबाव. भाजपाचो फुडारी एन्थनी बार्बोजाची बाबूक जाप. आनी गोयच्या दर्यांत दिसले ब्लॅन व्हील बीग जातीचे हे दुर्मीळ नुस्तें. आनी आतां खबरो विस्तारात. देशांतल्या इतिहासीक अशा पयल्या पर्पल फेस्टाचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी शुक्रारा पणजे गोंय मनरिजवण संस्थेच्या वाठारांत जालें. खासा क्षमता आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर ह्या फेस्टाचें आयोजन केलेलें आसा. हातूंत विदेश तशेंच देशभरांतले 5000 परस चड प्रतिनिधींनी वांटेकार जाल्ले आसा. 6 ते 8 जानेवारी मेरेन हो महोत्सव जातलो. ह्या महोत्सवांत खासा क्षमता आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर चर्चा सत्र, खेळ तशेंच हेर कार्यावळी जातल्यो. कार्यावळींची सुरवात खासा क्षमतेच्या व्यक्तींनी गोंयचो गोफ हो लोकनृत्य करून सादर केलो. जाल्यार त्या उपरांत ढोल ताशे वाजोवन व्हडा दबाज्यान ह्या कार्यावळीची सुरवात जाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करपी 3 ते 4 याचिकेच्यो सुनावण्यो फुडें धुकल्ल्यात आनी तातूंत गोंयच्या म्हादेविशींच्या याचिकेचो लेगीत आस्पाव आसा, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें दिल्या. ह्या सुनावणेची फुडली तारीख अजून मेरेन निश्चित जावंक ना. ही तारीख कॉम्प्युटर जनरेटेड आसतली अशें एजी सांगता. मजगतीं आमी कर्नाटक राज्यांत बेकायदेशीररित्या सुरू केल्ले म्हादयाचें उदक वळोवपाच्या कामाचेर सर्वोच्च न्यायालयान स्थगिती हाडची अशी मागणी घेवन सर्वोच्च न्यायालयांत वतले अशें एजी सांगता. See, what has happened is this was listed at serial number 43 on the board of the Chief Justice. There were certain matters which were deleted from the list. There are 3 or 4 matters. One of was this. All those matters which were deleted were contempt petitions. So we also had one contempt petition in this. So that's the reason why this matter got deleted. And we are waiting for the next probable date, which will be computer generated date. So we will inform you once we get that date.
In the meanwhile, what has happened is we have decided to file an interim application before the Supreme Court, which will be filed in the next week. And in that interim relief, we will ask for a stay on the approval granted by the central government to the DPR prepared by the Karnataka state. This is one thing which we are going to ask. Secondly, we are going to ask and request the Supreme Court to grant stay on any construction that may be intended to be carried out by the Karnataka government. These are two reliefs which we are seeking before the Supreme Court. The major grounds which are raising before the Supreme Court is that under Section 29 of the Wildlife Protection Act, nobody can divert any water from any wildlife sanctuary, and there is a complete embargo. The only reason there can be a diversion of water with the permission of the Chief Wildlife Warden of the wildlife sanctuary for the benefit of that very same wildlife sanctuary. It cannot be diverted for any other purpose except for the use of that wildlife sanctuary. And therefore, insofar as Chief Wildlife Warden is concerned, there is no permission granted by him. On the contrary, we have requested him that he should take action under Section 29 of the Wildlife Protection Act. गोंय पर्यटनाक लागपी 90% सामान हेर राज्याकडल्यान वा हेर देशाकडल्यान विकत घेता. ही परिस्थिती बदलपा खातीर गोंयचे लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग ह्यो वस्तू तयार करून मजत करपाक शकता अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. गोंयांत उद्देगाची क्रांती जावपाक जाय. गोंयच्या उद्देगीक मळाक उर्बा दिवपा खातीर तरणाट्यांक स्कील डेव्हलपमेंटाचें प्रशिक्षण दिवपाचें काम लेगीत सरकारान सुरू केलां अशें तांणी सांगलें. गोंयांत 4000 MSME जाल्यार 19,000 सर्व्हिस इंडस्ट्री आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिलेली आसा. Almost 90% आम्ही import करता from other states and even though from other countries. Tourism industry approximately 90% of the things in tourism industry we are importing either from the other state, otherwise from other countries. I think so. कोणी wrong असतात त्याला कोणी सांगते, including थोडं हांगा करता आम्ही, पण गोंय बी थोडासा import बी करता. हांवें जेन्ना विचार केला तेन्ना आमकां लागपी प्रत्येक जे तुमी चिकन आसतले, मटन आसतले, भाजी आसतली, फ्लावर्स आसतले, फ्रुट्स आसतले, 100% थिंग्स आमी इम्पोर्ट करता इधर फ्रॉम द अदर स्टेट्स. तर ताजे वाय नॉट वी कॅन थिंक ओवर इट. म्हणजे अशें ना की आमच्या कडेन एग्रीकल्चर लँड ना, आमी हांगा ग्रो करूं शकना, आमी हांगा प्रोसेस करूं शकना. इवन दो इन द फूड इंडस्ट्री इफ यू कॅन स्टार्ट द प्रोसेसिंग सो मेनी थिंग्स यू कॅन प्रोसेस इट. 25 दिसाक गोंय सरकार जर 400 कोटी रीण काडटा जाल्यार गोंयच्या सरकाराची परिस्थिती कशी आसा हें जनतेक कळपाक जाय अशें म्हणीत गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन सरकाराचेर टिका केल्या. गोंय सरकार रीण काडून महोत्सव मनयतात एक अशें चलचें ना. मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या आर्थीक स्थितीचेर श्वेतपत्रिका काडपाची गरज आसा अशें दुर्गादास कामतीन सांगलां. पळयात, मुख्यमंत्री म्हणटा वयले इंजीन सकयल्ले इंजिना बरोबर म्हणून काम करता. अशें जर आसत जाल्यार आज सरकाराची जी परिस्थिती आहा, फायनान्शियल कंडिशन ही दिसान दीस बिकट जायता. एका वाटल्यान सण करप रीण काडून फाटल्या 25 दिसान अप्रॉक्सिमेटली 400 कोटीचे रीण सरकारान काडला. 8 डिसेंबराक नोटिफिकेशन आयला 100 कोटी, 23 डिसेंबराक आयला 100 कोटी आणि काल 2 जानेवारीक आयला 200 कोटी. सो हातून एकूण जर पळयत जाल्यार सरकाराची परिस्थिती कितें हें हातून कळून येता. एका वाटेंतल्यान इव्हेंट्स करप, ते मागीर सरकार तुमचे दारी आसूं, इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी म्हणटा रॅकेटाचे हब जाला इव्हेंट्साचे. कशें भरमसाट लूट मार चल्ला येणाऱ्या विधानसभेत आमचे अध्यक्ष लोकां मुखार दाखोवन दितले. सो एका वाटेंतल्यान रीण काडप आनी सण साजरो करप आनी मागीर म्हणप सब कुछ ठीक आहे. हे अशें चलचें ना. मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या फायनान्स स्थितीचेर वायट पेपर काडपाची गरज आहा. कारण 25 दिसांनी जर तूं 400 कोटी रीण काडटा जाल्यार कितें परिस्थिती आहा हे तुमी समजूंक शकता. आतां जर ह्या मुख्यमंत्र्याक तुमी विचारलें जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटलो ना 2000-3000 कोटी काडपा पर्यंत आमकां हे आसा मुभा आसा तितले काडूंक शकता म्हणून. पूण तशें जायना तें. यू कॅनॉट टेक लोन अँड देन एन्जॉय विथ दॅट मनी. रायट नाव वॉट इज हॅपनिंग इज loans have been taken to hold events. So this should stop. चीफ मिनिस्टरान हाजेर क्लियर कट येवंक जाय. एक श्वेतपत्रिका काढून वायट पेपर लोकां मुखार दवरूंक जाय की बाबा ही फायनान्शियल कंडिशन आसा. मागीर सत्य परिस्थिती कळून येतले की वयले इंजीन सकयल्ले इंजिनाक कितलो आदार करता काय वयले इंजीन सकयल्ले इंजिनाक फक्त स्टेपनी कशी वापरता काय म्हणून हे लोकां मुखार येतले.
सध्या दवर्लेच्या 160 बेकायदेशीर घरांक दिल्ल्या घर क्रमांकांचे राजकारण बरेच तापला। आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेक ही घरा काढून उडोवपाचेर दिल्ल्या आव्हानाचेर भाजपाच्या एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष एंथनी बार्बोजान बाबूचेर उतरांचे फार पेटयल्या। त्या वेळार मुखेलमंत्र्यान ह्या बेकायदेशीर घरांक क्रमांक दिवपा खातीर प्रचार करपाक सांगिल्लो काय कितें असो प्रश्न एंथनी दुबरासलो। आजगांवकरान आपल्याच मतदारसंघात लक्ष दिवचे ते प्रमाण कोणाचेरूच ह्या बेकायदेशीर घरांक घर क्रमांक दिवपाचो दबाव हाडचो न्हय असो सल्लो एंथनी बार्बोजान ह्या वेळार दिला। आज तांकां कितें मिसअंडरस्टँड जाला असो दितात म्हाका खबर ना। हांव अजाप जो प्रताप सिंग राणे सुद्धा बहुजन समाजाचे काम करपी आज कांय माहिती काडनासतना ट्रॅक करून येदी व्हडली हें दिता। लोकांक शॉक येवपाचो कारण म्हाका कांय ना विश्वजिताक इतलें सांगपाचें समज तूं एक्शन घेता जितले लोकांक आज हाऊस टॅक्स दिल्लो आहा सगळ्यांची मोड घरां सगळ्यांक नोटीस धाड। खंय फाटी रावू नाका। हो तुजो आव्हान हो तुजो अनाउन्स कर। खंय कापासतात तुजी ह्या भाशेन अनाउन्स कर। पण अशें कोणाकय गरीबाक मेळटा म्हणून तेजे पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न करनाका। आमी तांकां ते आमचे बरोबर रावल्यात। आमी आनी गव्हर्नमेंटान कायदो केला त्या कायद्या सकयल हांवें तेंचे कडेन मागला। हांव आतां विचारूं सोदतां बाबू आजगांवकाराक तुका सीएमान आनी सदानंद ताणावणेन इल्लीगल नंबर दिवपाक थिंग प्रचार करून धाडलेलो हे मातशें तुवें क्लॅरिफाय करचें पडटलें। तूं आमचे पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच जावं हांगाचे पंच कित्याक हांगा आमचे पंच आसा ते चडशे एसटी आसा सरपंचूय एसटी आसा। हांव बाबू आजगांवकाराक सांगूंक सोदतां तूं आमचे एसटी लोकांक मिसगायड करनाका। ती आपल्यागले कायद्या प्रमाणे काम पंचायतीन कोत्ता। तूं तांकां मिसगायड करून फोंडांत घालूंक सोदनाका। आनीक तुका तर हे लोकांक तर दिवपाक जायी घरां तुवें थिंगा बोट आसा तुजी आनी चेड्याचें थिंगा आनी कितें आसा तुवें व्हरोन दवर नाजाल्यार दुसरें गांधी मार्केट केलें ते भाशेन थिंग व्हरोन घाल गांधी मार्केटाक हिंग दवरलीं हाडून आमचे ना कायद्यान ना ते कायद्यान कोर म्हूण आमच्या सरपंचाक जावं आमच्या पंच मेंबरांक मिसगायड करनाका आनी ते तुजी ही धमकी घेवन कोत्तले म्हूण तूं समजनाका। कारण हें इल्लीगल आसा तें इल्लीगल ते केन्ना लिगल जावपाना आनी तूं हेजे मुखार तितून मातशें पड नाका। तूं तुजें मडगांवचें चोय ना पेरनी कितें आसा तें पळय दवरलें नाका। दवर्ले वाठारांत आशिल्ली 160 बेकायदेशीर घरांक आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हाणें घर क्रमांक दिवचे अशी मागणी केल्ली। मात ह्या घर मालकांनी घर क्रमांक दिवपा खातीर लागपी आवश्यक दस्तावेज दिवंक नाशिल्ल्या कारणांत ह्या घरांक पंचायत घर क्रमांक दिवपाक शकना अशें स्पश्टीकरण दिकरपालचो सरपंच हरकुलान नियासो हाणें दिला। ह्या बेकायदेशीर घरांक घर क्रमांक दिवचो हाचे खातीर बाबू आजगांवकरान ह्या आदी आमचेर दबाव लेगीत घालपाचो यत्न केल्लो। ह्या घरांचे येता त्या 12 तारखेक योग्य रितीन पळोवणी करतले अशें सरपंचान ह्या वेळार कळीत केला। आमी तेमी 166 फायल ती सबमीट केल्ल्यो 137 ते फायलीन सध्या कांयच ना तेंचे ओनरशीप कांय ना ते लागून आमचे मिटींगेन डिसिजन केलां ती दिवची न्हू कित्याक आनी आमी डॉक्युमेंट नासतना कांय दिना कळ्ळो कारण कितें तरी डॉक्युमेंट जाय तेंचे 3 डॉक्युमेंट मागिल्ले ते 3ूय भितर एक सुद्दां डॉक्युमेंट सारको ना आनी 1 in 14 तो हा म्हणटालो 1 in 14 ते दुसऱ्याचे नांवान दुसऱ्याचे 1 in 14 लावन ते चलना न्हू तो ओनरशीप कोणूय तरी तेंचो बाय कोणाचे तरी 1 in 14 आसपाक जाय ना ऑलमोस्ट चड वर्सां आसपाना तेंचे 10-12-15 वर्सां आसतले घरां सद्या तेंचे कडेन टायटल कितें आसा जाल्यार पळोवपाचें न्हू ओरिजिनल तेंचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आसा जाल्यार लिगल न्हू डॉक्युमेंट ना जाल्यार इलिगल जाता न्हू एज पर दॅट तेका लागून तें आतां हें केलें आमचो एक्स डेप्युटी सीएम बाबू आजगांवकर येयल्लो तेंकां लागून येयल्लो अशें आमी डॉक्युमेंट नासतना दिवचे तुमी अशें आमकां सांगपाक लागलो आमी म्हळ्यार डॉक्युमेंट नासतना आमच्यान दिवपाक जायना आनी काल एंटनी बार्बोजान तेजेर स्टेटमेंट काडला कित्याक आमचे खंयचे एसटी समाजा जावं कोणाचेर टॉर्चर करपाक जायना कित्याक कायद्यान आहा तेमी दिवपाचो आमी एंटनी बार्बोजाक तेणी बाबूचेर सांगलां अशें खंयचे सरपंचाचे प्रेसर घालचो न्हू म्हणून आतां तेंचे कंप्लेन आशिल्ले सेम प्लेसार सेम हेजे प्रॉपर्टीचे तेंचे आमी 12 तारीख इनॉग्रेशन एप्लिकेशन आमचे कडेन येयली ती आमी आतां 12 तारखेक इन्स्पेक्शन घातलें। भारतीय नुस्तेमारी सर्वेक्षणाच्या मुरगांव विभागाच्या MFV एर्लो ह्या तारवाक अरबी दर्यांत गस्त घालतना ब्लॅन व्हील बीक ह्या जातीचे एक सामकें अशें दुर्मीळ अशें व्हडलेशें नुस्तें दिश्टी पडलें। नुस्त्याची ही जात भारतीय दर्यादेगेचेर पयलेच खेपे सापडिल्ल्यान सगळे वटेन उमळशीक वाडली।
मंगळूरच्या दर्यादेगे सावन 1400 मीटर अंतराचेर अरबी दर्यांत तांकां हें नुस्तें सापडलें. तेन्ना काडिल्लो हो फोटो तुमी पळोवपाक शकता टीव्हीचेर. हाचे आदीं हें नुस्तें दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया, मालदीव्स, श्रीलंका हांगा दिश्टी पडिल्लें. This whale, so far, it was not sighted from Indian water. Our neighbor countries like Sri Lanka, then even South Africa, Seychelles and all, it was reported. That and all by standard what? Standard in the sense they were beached, dead and beached. These whales were observed or reported from our neighbor countries. This is first time in the real, been directly sighted from the sea. This is first time in India. Actually, this is under the project funded by our Ministry of Fisheries. Our Director General, Dr. Jayabhaskaran, Director General of Fisheries Survey of India, he is the principal investigator of this project. Now it is pending. The project we sent to Ministry for approval. That is oceanarium, marine oceanarium. That means it's like a huge aquarium. So we will join with the Goa government and do that. Already we made the proposal. The discussions going on with your Goa government. Actually, it is a marine oceanarium. Marine oceanarium in the sense like big sharks and big other fishes that will be put into that oceanarium. So people can go inside that and see their real nature, how it will move really. In its original nature. दिवचल म्हालात येवपी आमठाणे धरणाचें उदक आतां आटपाक लागला. शुक्रारा मेरेन ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल सुमार 3.5 मीटर इतकी देंवल्या. 50 मीटर इतकी उदकाच्या साठ्याची पातळी आसा ती आतां 46.5 इतकी जालेली आसा. उदकाच्या साठ्याचें प्रमाण देंवतकीच गरजे प्रमाण धरणांत उदक नियंत्रीत दवरता तेन्ना काळजी करपाचें कारण ना असो दावो उदका स्त्रोत खात्यान केला. मजगतीं ह्या धरणांत मानग्यांचो संचार आसा देखून धरणांत देंवप मातशें धोक्याचें आसा. तशें सुचोवपी तक्ते उदका स्त्रोत खात्यान धरणाच्या थडेचेर लावपाक सुरवात केलेली आसा आनी लायिल्ले सुद्दां आसा. पेन द फ्रांस गांव स्मार्ट सिटी खाला अधिसूचित जाला म्हणून पंचायतीचे वांगडी, जिल्लो पंचायत वांगडी हांणी आमदार रोहन खंवटे हांचे सयत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांची भेट घेतली. गोंय विधानसभा आनी उच्च न्यायालय प्रकल्प फक्त नियोजनांच्या हेतून स्मार्ट सिटीत घाल्यात हरशी हो वाठार पंचायती खालाच आसतलो अशें विश्वजीत राणे हाणें थळाव्या लोकांक तशेंच प्रतिनिधींक सांगलां. सगळ्यांची जे कितें मागणी आशिल्ली ऑलरेडी आमकां पयर रेजोल्युशन गावलें तें हांव उलयतालो. पूण तेंचे जे कितें डिमांड आशिल्ले की ते एडिशनल सर्वे एरिया कोणाची घरावी इट शूड कंटिन्यू ओनली द एडमिनिस्ट्रेटीव प्लॅनिंग पर्पजा खातीर फक्त हायकोर्ट आनी आमची असेंब्ली कॉम्प्लेक्स एंड सेक्रेटरीएट दॅट इट्स ओनली फ्रॉम द प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू वील बी अ पार्ट ऑफ द NGPD. तेजे भायर आनी कसलेच विशय ना. जे कितें मागणी घातल्या म्हाज्या मित्रान रोहना ते तशेंच ऑलरेडी फायल मूव जाल्या. नोटिफिकेशन फुडल्या 2 दिसान येतले. 2-3 दिसान येवंक जाय. ती नोटिफिकेशन तेंचेच कडेन पयलीं येतली आनी जें कितें जाय तेजी बाउंड्री कशी काडूंक जाय ती बाउंड्री ऑलरेडी काडून ते लोकांक जाय तशें सगळे इलेक्टेड मेंबर्स आनी बाब रोहनाक जे जाय तशेंच आमी करून आमी फुडें व्हरतले. दे वील बी नो एम्बिग्युटी बिकॉज यू वील सी द नोटिफिकेशन फर्स्ट बिफोर केन्ना केन्ना कितें आसता केन्ना केन्ना प्लॅनिंगान एक सांगता आमी आनी केन्ना केन्ना एरर जाता. ते बाउंड्री ते कव अप करपाक ते इट बिकम्स लिटल डिफिकल्ट समटायम्स. बट देन देर इज द इश्यू ऑफ सेंटिमेंट ऑफ पीपल वीच हॅज टू बी रिस्पेक्टेड. सो वी वील गो एज पर वॉट रोहन हॅज सेड. सो देर विल बी नो एम्बिग्युटी ना. आनी हो विशय आनी काय उरना कित्याक ऑलरेडी आमी जे सांगलां ते ऑलरेडी मूव केली फायल ऑलरेडी म्हाजी गेले ऑलरेडी फॉर फर्दर प्रोसेस. So the notification kalle that will be revised. Whatever is his requirement, what is Rohan's requirement from the Puravarim constituency point of view, I will ask him and only then we will do. We will not do anything in a hurry. Because what happens, sometimes you try to do something and then he has to be first convinced and he has to also feel that this is my requirement in my constituency at the moment. Then we will go ahead. We will not do anything without his... and he knows, he has been revenue minister in the past. He knows what is the requirement of Puravarim constituency. He knows he has not only of Puravarim constituency but also the length and breadth of the state. So basically both of us together we need to work and we need to see how we can do, because
He has got fresh ideas. I have got some ideas. 2-3 others are there who we can sit down and take things forward. Today one has to think out of the box. And आमकां करपाक काय हरकत ना. We are both friends in any case. So विषय तो. शुक्रारा 500 वर्सांची परंपरा आशिल्ली कासावली डोंगराच्या माथ्यार रेमेंद सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. दर वर्सा 6 जानेवारीक हे फेस्त मनयतात. फकत अर्दो दीस आशिल्ल्या ह्या फेस्ताक भक्त व्हडा प्रमाणात हाजीर रावतात. ह्या फेस्ताचे मुखेल आकर्षण म्हटल्यार 3 किंग्स. राजकुंवर जावपाचो भोवमान फक्त कासावली, कुयेली आनी आरोजी गांवांतल्या मूळ गांवकार कुळाक मेळटा. ह्या तिनूय किंग्सांक पळोवपाक लोकांची भोवसंख्येन गर्दी जाता. ह्या वेगळ्या परंपरेक लागून 3 किंग्स फेस्त अशें ह्या फेस्ताक म्हणटा. ह्या फेस्तांतल्यान नाताळ परबेची हांगा सांगता जाता. Taking place for last 500 years. The traditions are maintained by the village of Kansaolim, Koyelim and Arosim. Each king is from each village. Now this king is selected from each village by the original people from Kansaolim. It's very difficult to get a chance because it's in a life. You get a chance in a lifetime, once in a lifetime. Especially when a child is born from that community, his name is written at least 5-6 years prior. And then later on, he gets his chance. So after taking his first Holy Communion, he gets a chance to be one of the kings. And then on the feast day, the horses are arranged by the community of this village people. The horses are brought from Kolhapur or Solapur. The horses are brought prior to this, and then it is distributed to one of the kings. And the significance and the culture is maintained for the last 500 years. So it is a relevance when Jesus was born, and the 3 kings came to visit him. They came with 3 gifts: myrrh, frankincense and gold. So it is each king carries one of the significance which was presented to Jesus. So that is the significance with this, and it was given to Jesus on 6th January. So all the 3 kings meet together here, and then they go up to the chapel where the mass will be celebrated, and they will offer their gifts to the church. Today is basically we end the Christmas celebration in the prolonged 2 weeks. Today is the last day. So you see, today we finish the Christmas celebration. स्वताक बरें पडटा म्हणून गांवांतल्या रस्त्या कुशीक आपल्या घरांतलो कोयर उडोवचो न्हय. हें जर थांबोंक ना जाल्यार गोंयच्या गांवगिरे वाठार काबार जातले आनी गोंयांत लोक येवपाचे बंद जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वॉटर मॅनेजमेंट वर्कशॉपाच्या वेळार उलोवप केलें. तशेंच गोंय नितळ दवरप हें फक्त सरकाराचेंच काम नासून ती दर एका गोंयकाराची जापसालदारकी अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. प्रत्येक गांवांत हॉटेल आयलें, थंयसरलो सरपंच किंवा कोण तो ताका धरलो आनी तेणी सांगलें कितें, म्हाजी वेस्ट तूं ट्रीट कर. तेणी ती वेस्ट व्हेली आनी खंय तरी डंप केली, ट्रीट करूंक ना, आनी एक गांवांत सोनसडो क्रिएट केलो. ओके, आनी पयशे ताका मेळ्ळे. आयजूय बी गोंयकार आमचे 2000 रुपया पर ट्रीप मेळटा म्हणून गाडी भरून हाडटा हॉटेलांतल्यान आनी खंय तरी हाडून रस्त्यार वता. आयजूय वता. आयच्या घडीक सुद्दां हांवें पळयल्या गाडयो धरूनय दिल्या परत बऱ्याच जाणांनी. एक लक्षांत घेयात, हें गोंय आमचें आसा आनी होच प्रकार जर उरलो जाल्यार 10 वर्सांनी हांगासर कोणूच येवचो ना. हो प्रकार जर चालू उरलो, आज जे ट्युरिस्ट येता ते फुडल्या 10 वर्सांनी केन्नाच येवचे ना. हांवें तुमच्या कडेन इतक्याच खातीर उलयतां, यू आर द स्टेक होल्डर्स. हे जर आमकां गोंय नितळ दवरपाक जाय, स्वच्छ दवरपाक जाय आसत जाल्यार ती आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा.
तर ती म्हाजें घर स्वच्छ दवरतलो आनी मॅक्झिमम लोक प्रॅक्टीस कितें करता खबर आहा, घरान सकाळी वयतना प्लास्टिकच्या पिशवेन कोयर बांदता स्कुटरी वयल्यान आनी वयतना असो काडटा आनी उडयता तो. सगळ्याक रस्त्याक हे कोण करता? भायले लोक येयल्या करपाक? आमीच करता, गोंयकारूच करतात. खंय तरी म्हाका सांग, आमी पळयता की प्रत्येक कडेन आमी स्टेशन करपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे आमी जेका ब्लॅक स्पॉट म्हणटा, ते ब्लॅक स्पॉट आमी वेगवेगळ्या जाग्याचेर मोठी डस्टबिनूय दवरपाचो आमचो विचार आसा, जेणे करून हाडून त्या डस्टबिनान घाला आमी कलेक्ट करता. कितले फावटी आमी ट्रान्सफर करपाचो सरकाराचो विचार आसा. त्या ट्रान्सफर स्टेशनाक तेकून एखादो गाडो बीन घालप, म्हणजे इल्लो सगळो डंप घेवप, परत आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन विल कलेक्ट दॅट आनी ट्रान्सफर करतले. इट इज ट्रान्सफर स्टेशन. स्वच्छ भारत अभियान हे उगीच सुरू करूंक ना. द क्रोड्स ऑफ रुपीज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तेजेर स्पेंड करता. द क्रोड्स ऑफ रुपीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्पेंड करता इन एवरीथिंग, एवरी वे. आमी पुराय म्हणजे टेक्निकल सपोर्ट दिवपा खातीर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा. तुमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवपा खातीर गव्हर्मेंट आसा, म्हणजे तुझे डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटीज, वेस्ट, बट प्रॅक्टिकली काम करपा खातीर तुमी आसा. त्या खातीर म्हजें म्हणणें आसा की यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ स्टेक होल्डर्स. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर घेतली, आमचो परिसर कसो स्वच्छ दवरतले ते जर घेतले जाल्यारूच इट इज पॉसिबल आसा. अदरवायज इट इज नॉट. डंप यार्ड जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेंच पळोवया आवाज गोंयचें हें बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.